आमचे दोळे बंद करूया. मोगळा बापा, ह्या वेळा खातीर तुका अर्घां दिता. ह्या एका घडये खातीर तुका अर्घां दिता. बापा, तुवें विंचून काडिल्लो दीस यो. आज हांगासर आमी जमल्या जाल्यार तुवें आमकां एक एकल्यांक ह्या वर्साच्या ह्या पयल्या दिसा पयल्या ह्या रिट्रेटाक हांगासर आमी एक एकली हांगा आजार आसा जाल्यार आमी तुजो मोग केल्ले वरवीं न्ही, तुवें आमचो मोग केलो आनी तुवें आमकां विंचून काडलें. तुवें आमच्या विशयांत एक एक योजन दवरन तें योजन परिपूर्ण करच्याक तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलां. तुका अर्घां दिता बापा. पवित्र आत्म्या, संपूर्ण जावन हें सेशन तुज्या कंट्रोलाक हाड घे. तूं शिकय आनी म्हाकाय संपूर्ण जावन पवित्र आत्म्या तुका समर्पण दिता. म्हजो ताळो हांवें उलोवची उतरां हर एक तुका समर्पण करता. आनी कोण पुराय यूट्यूबार पळयतात तांकां सर्वांकी तुका समर्पण करता. अर्घां बापा. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू जीसस. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. तुमच्या सायडीक बसयल्ल्यांक तुमी सांगा जेजू तुमचो मस्त मोग करता म्हण. हर एकल्यांक सांगा जेजू तुमचो मस्त मोग करता. सांगा लागीं लागीं आसल्ल्यांक जेजू तुजो मस्त मोग करता. सांगलें गी आं जेजू तुमचो मस्त मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बसा. ह्या 2025 ह्या इसवींत आमी पयल्या हप्त्याच्या पयल्या रिट्रेटाक हांगासर तुमी भोव संख्येन आयल्यात. देवाक अर्घां. ह्या आयच्या दिसा तुमकां जेजू कितें उलयता म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांत्र देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तुमी हांगासर येवंक पुरो तुमचे व्हडले समस्ये, ल्हान समस्ये वा इतले फाटल्या कितलेगी वर्सां जाता न्हू ते समस्येंतून भायर येवंक तुमी जायते प्रयत्न करून आसोंक पुरो. जायते प्रयत्न करून केल्यारय तातूंत भायर येवंक जायना जावंक पुरो. जाल्यार आज देवाची ही बसोवणी तुमकां दिता. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतरांत असाध्य जावची कामां खंयचीं नात. केदाळा आमी देवाचें उतर तोंड सोड सांगता, तोंड सोड देवाचें उतर उलयता जाल्यार तातूंत खंयचींय तुमी करता जाल्यार असाध्य म्हणलें तें असाध्य जावन आसलें साध्य करचे सकत देवाच्या उतराक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. खंयचे सकत आसा देवाच्या उतराक? असाध्य जाल्लें काम साध्य करची देवाच्या उतराक सकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी जेजू क्रिस्ताच्या जनानांच्या त्या प्रकरणांत आमी पळोवचें जाल्यार मरिये मायेक गब्रियल दूत येवन देवाचें उतर दिता. वय गी हां देवाचें उतर दिता गे आनी काले म्हणी दिता. देवाचें उतर दिता. गब्रियल दूत येवन मरिये मायेक कितें दिता? देवाचें उतर दिता. आनी ती मरिये माय कितें करता? तें उतर स्विकार करता, भावार्थान ती रावता आनी तें उतर ती उलयता. तें उतर ती स्विकार करून त्याच वाटेन ती चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या त्या उतराक देवाचें कितें योजन आसा त्या योजनाक
ती काण दिता. त्या योजना प्रकार ती चलोवंक ती प्रयत्न करता. त्या योजनांक देवाच्या त्या योजनांक ती काण दिवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज तशेंच आमच्या जिवितांत ती देवाचें उतर आमी कितलेंय सांगूंक पुरो. देवाच्या उतरांत आमी आसूंक पुरो. देवाचें उतर सुटका दिता. देवाचें उतर आमकां आमकां हर एका एरियान ती आमकां गट बावार्थ दिता जाल्यार ते देवाचे उतरांत आमी ती उतरांत रावचें मस्त गरजेचें. देवाचें उतर रिपीट करून सांगचेंय मस्त गरजेचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. केदाळा मुसोरी तुमी तोंड सोडून देवाची उतरां उलयनात. तुमकां गोत्ता सोंग पुरो जायतीं उतरां तुमकां गोत्ता सोंग पुरो. जायत्या उतरां तुमकां कोणी दिवंक पुरो वा बायबल तुमी वाचूंक पुरो जाल्यार ती उतरां तोंड सोडून तुमी सांगना जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत ती काम जावंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हण सांगल्यार मरण आनी जिवीत खंय आसा? मरण आनी जिवीत आमच्यात जिबेर आसा. केदाळा मुसोरी ती उतरां आमी तोंड सोडून सांगनासतना आमी दीस रात मागोवंक पुरो. दीस रात आमी काले दीस रात आमी मागण्यांत रावोंक पुरो वा आमी इगर्जेक वचोंक पुरो. खंयचेय आमी करता जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत ते कार्यरुपाक जायचें जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत काम जायचें जाल्यार असाध्य म्हणली ती बसोवनी साध्य आमच्या जिवितांत जायचें जाल्यार देवाचें उतर आमी तोंड सोडून सांगूंक आसा. त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत आमी ते एक महत् कार्या ते अद्भुत कार्या पळोवंक साध्य आसा. आज तुमकांच क्वेश्चन करा, इतले दीस जाले कित्याक म्हज्या जिवितांत काम जायना? म्हज्या जिवितांत कित्याक म्हाका बरेंपण पळोवंक जायना? म्हज्या जिवितांत कित्याक असाध्य जाल्लें कित्याक साध्य करूंक म्हाका जातें ना? देवाची बसोवनी सांगताले, देवाचें उतर सांगताले जेजूक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हण. जाल्यार कित्याक म्हज्या जिवितांत करूंक जायना? कित्याक म्हळ्यार तुमी तोंड सोडून ती दिल्ली बसोवनी उलयनात. सायबीण मायेन कितें केलें? मदर मेरीन कितें केलें? ते उतर तिणें घाण गेलें, स्विकार केलें. आमी कितें करता? आमी डावट करता. हें उतर जाता गी, इतले वर्स जायनातले आतां जाता गी, जावंक साध्य आसा गी. आमी कितें करता? कितें करता? आमी क्वेश्चना वयर क्वेश्चन घालूंक प्रारंभ करता. हें कालें सांगताय, तूं कालें सांगताय, हें जाता गी म्हणलें. तिणें कितें केलें? आत्मीक संवसारांत आमकां जाय जाल्ली भलायकी, आमकां जाय जाल्ले समृद्धी, आमकां जाय जाल्ले हरियेकी सगळे रेडी आसा. त्या ह्या संवसाराक आमी आडीचे जाल्यार त्या भावार्थान आमी देवाचें उतर उलोवंक आसा. थोडीं उतरां उलयतात लोवून हांवें पळयलां. थोडीं वायट बूक वाचतात मनांत अशें वाचून जालो म्हणटा वयगी ते खंडीत जावन कार्य जायना. तुमी कितलें तोंड सोडून सांगतात ते दाळा मात्र ते उतर तुमच्या काळजाच्या भितर रोंबून ते काळजांत ते काम करूंक प्रारंभ करता. त्या देखून देवाचें उतर उलोवचें मस्त गरजेचें जावन आसा. ते कितले व्हडली समस्या आसूंक पुरो निर्धार काणयोंक आसा. आमी ह्या नव्या वर्सा आमी पयले दीस आमी ह्यो पांय धरता आसतना ह्या वर्सा आमी निर्धार काणयोंक जाय. हांवें देवाची उतरां तोंड सोडून उलोवंक जाय. एक पटी दोन पटी कितले पटी जाता तितले पटी आमी ह्या संवसाराचे कितले पटी उलयना वयगी. सकाळीं तावन संजे मसोरी कितले जाय तितले आमी संवसाराचे उलोवन 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 तें बींग घालन काल जाता तेंच फळ येता वयगी. आज तुमी निर्धार काण घेया. निर्धार आमचे वयर आसा.
निर्धार मरण आनी जिवीत आमच्या सजिबेर आसा. आमी खंयची उतरां उलोवंक जाय, खंयचे उलोवंक जाय ते निर्धार आमी काणयोंक जाय. आमी खंयचे बी घालता, खंयचे उतरां आमी उलयता ते आमच्या मुखल्या भविश्याक एक बी जावन आसा. खंयचे बी घालता तेंच फळ आमी लुवता. त्या देखून आज आमी हर एकली निर्धार करून घेया खंयची उतरां आमी उलोवंक जाय म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सायबीण मदर मेरीक तशेंच तिका तें उतर दिलें आनी तिणें कालें केलें तें भावार्थांत स्विकार केलें आनी तें उतर ती आत्मीक संवसारांत ह्यो संवसारा सांगचें जाल्यार तें असाध्य. वैगी तूं गर्भेस जाताली आनी तूं पवित्र आत्म्याद्वारे गर्भेस जाताली. घालयत गे बायबल. लूक 1:38 घाल. आमी चिंता व्हडली सकत आसा प्रिचरा लागीं, ब्रदरा लागीं, सिस्टरां लागीं, तांचे लागीं, हांचे लागीं म्हूण ना. हर एक सकत आसची आमचे भितर देवाच्या उतरांत आसा देवाची सकत. देवाच्या उतरांत आसा देवाची सकत. देवाचें उतरच आमकां गॅरंटी जावन आसा. देवाचें उतरच गॅरंटी जावन आसा. हांगा ताचे पयलें 36 जाता न्हू, वयर आसा गे. 35 33 32 30. तवळ देवदूतान हांगा तावन तूं वाच. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलें. खंय धाडलें देवान गब्रियल दुताक? खंय धाडलें? एक आंकवारी सरशी धाडलें. गब्रियल दूत कितें हाडून आयिल्लो थंय? देवाचें उतर, देवाची ती मेसेज तो हाडून आयिल्लो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जालें. करार जाल्ले जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं. ते आंकवारीचें नांव मरी. ते आंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. नामान देवाचे कृपेन भरले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शेरमेली आनी हो नमान कसलो जावेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतून पडली. चिंतून पडली. तिका पयल्यान एंगेजमेंट जाल्लें जुजे लागीं जाल्यार तिका ते देवाचें उतर म्हणटा तूं गर्भे ताचे पयलें 28 नमान देवाच्या कृपेन बरयल्ले, सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा. 29 30 घाल. 30. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. 31 पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातले, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. हे उतर आयकतास कशें जातालें तिका? कशें जातालें? आतां आमच्या त्या एजार वयगी आतां हांव चिंता मरयेक एक त्या दाळा 13-14 एज जाताली. त्या एजार एंगेजमेंट जावन आसता आनी आमकां येवन हे उतर सांगलेत आमकां कितें जाता? आमी रेडी आसा गे ओपून काणयोंक? ते सांगता तूं गर्भेस्त जातली म्हणून. रेडी आसा गे? आमी रेडी आसता गे? खंडीत जावन साध्य ना. आमकां कितले जायते क्वेश्चन आमचो शेजारी आमचो लोक वा आमच्या इगर्जेन हर एका कडेन आमकां विचारूंक आसा हें कशें जालें. तें पळोवची रीत विंगडत आसता वैगी. जाल्यार थंय मोरी माई ते उतर स्विकार करता. मोरी माई थंय उतर स्विकार करता. मागीर
तो वर्त जातलो आणि परमोनाथाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. नेक्स्ट ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. वास मानेस आणि जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आणि ताचे राजवटेक अंत आसोना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें, हांव आजुनी आंवकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि परमोनाथाची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आणि पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या 38 मरियेन म्हळे, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय कितें म्हळें थंय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हण तिणें तें स्विकार केलें. हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे जावं. हें साध्य आसलें गे, साध्य आसलें गे. थंय तिच्या जिवितांत जालें गे ना असाध्य म्हणलें काम. मोरयेच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें काम जालें गे ना. कितें केलें तें मोरयेन? स्विकार केलें, तें उतर स्विकार केलें. आज आमच्या जिवितांत ती जायतीं जाणां तुमकां जावंक पुरो, देवाचे सेवाक जावंक पुरो, वा कोणी देवाचें उतर दिल्लें आमी स्विकार करता गे. खंयचेय एक इतिहासांत साध्यत ना, साध्य आसा गे. आनी आतां हे पाटी जावना आनी मुखारय जावंक साध्यत ना. जाल्यार ते गब्रियल दुतान ते उतर हाडून दिल्लेत, तिणें तें स्विकार केलें. तिणें काल केलें, ह्या संवसारांत असाध्य म्हणलें आसलें तिणें आत्मीक संवसाराक केलें आनी आत्मीक संवसारांत तिणें व्हडलें केलें, एक्सपेंड केलें. तिणें एक्सपेंड केलें. आज आमी कितें करता? ह्या संवसारांत असाध्य आसूंक पुरो. तुमकां कोणी सांगूंक पुरो हें साध्य ना, कशें हें तुमच्या जिवितांत रीण आसूंक पुरो, वा खंयचेय पिडा आसूंक पुरो, डॉक्टराचो रिपोर्ट येवंक पुरो, कितेंय आसूंक पुरो, तुमी भियोवची गरज ना. कितें देवाचें उतर सांगता त्या उतराक तुमी तें उतर एक्सपेंड करूंक जाय. ह्या संवसाराचे तावन आत्मीक संवसाराक तुमी एक्सपेंड करूंक जाय. मरियमायेन तेंच केलें. मरियमायेन तेंच केलें. ह्या संवसारांत तें असाध्य जालें. तिणें कितें म्हळें? हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हणून तिणें स्विकार केलें. तें स्विकार करून तें उतर तिणें कितें केलें? एक्सपेंड केलें. आज आमच्या जिवितांत ती तेंच जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां हें आसूंक पुरो, जायती पिडा आमच्या कुडीन, जायते रीण आसूंक पुरो. डॉक्टर सांगूंक पुरो ही पिडा तुमचे तावन गूण करूंक जायना, ही डॉक्टरा तावन असाध्य आसा, जायना. सगळें सांगूंक पुरो तुमची भुरगीं ही बदलावन जावंक साध्य ना. तुमचो घोव पियोन येता जाल्यार ते पियोन सोडूंक साध्य ना म्हणून तुमकां ह्यो संवसार सांगूंक पुरो, वा तुमचे ते चिंता येवंक पुरो. जाल्यार आज तुमी ह्या संवसाराचे उतराच्यो न्ही, ह्या संवसाराच्या पातयेचेर न्ही, आत्मीक संवसारार देवाचें उतर कितें सांगलां ताका तुमी तुमचें काळीज, तुमी कितें आसा तुमचें मन अर्ये की त्या उतराक तुमी एक्सपेंड करूंक जाय. ते दाळा मात्र तें उतर तुमच्या जिवितांत काम करूंक साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ते उतर पातयेवचें मस्त गरजेचें जावन आसा. त्या उतरा प्रकार आमचें मन नवीकरण करचें मस्त गरजेचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक हांगा एक मदर मेरीचे गूण जावन आसलें. ती कितें ह्या संवसारांत सांगलें ताचे प्रकार चला नासतना आत्मीक संवसारांत सांगलें त्या उतराक ती एक्सपेंड करतली. आनी एक तिचे गूण, ती निस्वार्थ जावन आसली. निस्वार्थ जावन आसली. तिका ही बसोवणी दिताना एक्चुअली पयलें पळोवंक गेल्यार काजार जायनासतना एकली लेडी प्रेग्नेंट जाता म्हळ्यार तिका गांवांसून भायर व्हरून पातोर मारून जिवीशी मारताले.
जाल्यार सायबीण मायेक हें गोत्त आसलें जाल्यार तिका ताका त्या खंयच्याय बिये नासतना खंयच्याय ते हाका म्हाका अवमान जातीत वा म्हाका मारून उडयतीत म्हाका खंयचेय कश्ट कसले येवंक पुरो म्हणून तिका गोत्त आसल्यार ती अवमान सकडी सोसून ती व्हरून आमकां एक सोडवंदाराक तिणें दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज तें उतर काणयें ना जाल्यार आमी सोडवंदार आमी पळयनातल्यो. तिणें कितें तें उतार तिका कितलें अवमान जावचें तें आसलें वय साध्य आसलें गी ना. अवमान जावचें आसलें जाल्यार तें आयकुना. तिणें कालें केलें तिचें तें आसलें तें तिणें स्वार्थपण तें दाखोवना. स्वार्थपण तिणें दाखोवना. आमी कितले पटी त्या स्वार्थपणान जियेता वय गे. आमी कितें करता आमकां बरेंपण जालें मागीर कितें करता जालें ओगेत बसल्या. आमकां बरें जालें न्ही आनी कित्याक आनी एकल्याक दिजें तांणी कित्याक बरें जायजें तांकां कित्याक जायजें आनी एकल्याक दिवंक आमी स्वार्थपणान जियेता. आमी भायर वचून आनी एकल्यांक देवाचें उतर दिवंक तुमी एक घडी बसून चिंतल्यार पुरो. एखाद्या वेळा सायबीण मायेन त्या दाळा त्या एक देवाच्या योजनाक तकली भागयना जाल्यार तें योजन तें उतर तिणें स्विकार करिनातलें जाल्यार आमी आज खंय आसता आसल्यो. आज आमच्या जिवितांत तशेंच देवाचें योजन कितें देवान कितें योजन दवरलां. देवाचें योजन जावन आसा ह्या संवसारार नश्ट जावन हेचे आत्मे देवाच्या राजाक पाटी हाडूंक आमकां एक एकल्यांक ताणें आपोवनी दिला. एक एकल्यांक ताणें आमकां विंचून काडला. आमी कितें करता तो नश्ट जावन गेल्या वचून दी म्हाका कितें जाय हांव जाली न्ही हांव जाली म्हजें कुटुंब जालें सगळें जालें आनी कोणी कितें जाल्यार आमकां तें पडून वचोना. त्या एक स्वार्थपणांत जियेल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत आज खंयच्याय क्वेश्चनाक कितले व्हड ते समस्येक आन्सर मेळना. तुमी आज ह्या घडये एक निर्धार काण घेया आमचें तें आसलें स्वार्थपण आमी सोडूंक आसा म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. स्वार्थपण सोडूंक आसा. हांव म्हजें घर म्हजें कुटुंब म्हजें जालें तितलेंत आनी दुसरें खंयचेंय नाका हें आसा जाल्यार खंडीत जावन स्वार्थपण आमी ते आशिर्वाद देवान दिल्ले ते आशिर्वाद आमी पळोवंक साध्य ना. देवान दिल्ले ते आशिर्वाद पळोवंक खंडीत जावन साध्य ना. आज तुमी निर्धार काडूंक जाय. एखाद्या वेळा आतां आमी बायल मनशां सुमार जाणां आसा वय गे आमकां गॉर्मेंट काम आसलें जाल्यार कितें करतालें हांव सकाळीं विग्गी उठोवन आमचें काम करन विगी करन धांवतालें हांव कामाक वय गे काल्याक गॉर्मेंट आमकां सांबाळ दिता त्या टायमार आमी वचून पावाजें म्हणून. तेंच आमी देवाच्या राजाक कितले धांवता. देवान आमकां रचलां बरी भलायकी दिल्या आमकां कितें जाय हर एक दिला आमकां स्वास दिला हर एक आमकां दिला. आमी कितलीं जाणां आमचें काम सकाळीं स्टार्ट केल्यार सांजेर जाल्यार जायना. थोड्यांच्या घरा पळया गे तुमी जायना. कित्याक काम कर नंतर रावचें. तेन्ना गॉर्मेंट काम जाल्यार सकाळीं विगी काम करीचें 8 वरां भितर वसाचें म्हणून धांवता वय गे. तेंच आमी इल्लेशें मौन केल्यार कितलीं जाणां आमच्या इगर्जेन जावंक पुरो वा आमच्या वाड्यांत वा आनी लोक पिडेंत आसात वचून तांच्या घरा एक विजीट करचें तांकां मोगान समाधानाचीं उतरां उलोवचीं वा तांकां एक मागणें करचें. आमी कितलीं जाणां करनासाव कितलीं जाणां करनासाव. सायबीण मायेन तशें केलें गी आमी सांगता हांव तेर्स सकाळीं सांजेर दनपारां तेर्स सांगता जाल्यार तिणें जियेल्ले बरी आमी जियेले हांव गे
आमी कशे जियोन आसा हां कशें जियोन आसा आमकांत आमी क्वेश्चन केल्यार आमकां कळटा आमकां कितें एक काले गरज आसल्यार मात्र वैगी आमी एक निर्धार काण घेता आमकां एक गरज आसल्यार मात्र आमकां काले तंतू उपकाराक पडल्यार मात्र आमी एक निर्धार काण घेता सायबीण मायन तशें केलें गे हां तशें केलें गे ना तशें करूं ना तिणें तो निर्धार तो काण गेलो देवान दिल्ली ते योजने प्रकार देवान दिल्ले ते गब्रियल दुता मुखांतर दिल्ले उतर तिणें स्विकार केले आमी आज तशेंच आमी जियोंक आसा तिका गोत्त आसलें म्हाका आतां हांव हें उतर काण गेलें म्हाका मुखार पात्रांत मारची रुल्स आसा वैगी रुल्स आसा म्हाकाय तशेंच करूंक पुरो म्हूण तिणें तें खंयचेय स्वार्थपण तिणें दाखोवंक ना तिका गोत्त आसलें तिचे थावन तूं ह्या संवसाराक एक सोडवंदार येवंक आसा म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी तशेंच आमचो कम्फर्ट झोन कितें आसा तो सोन आमी भायर वचोन दिवंक जाय कित्याक हे अंतीम घडयेंत आमी आसले आसा आतां आमी कितली आमची दाव आमी धांवोंक जाय हेरांक देवाचें उतर दिवंक हेरांक कितें आमकां मेळ्ळो समाधान आमकां मेळ्ळी ती शांती समाधान आमकां मेळ्ळी ती बरी भलायकी आमकां मेळ्ळी समृद्धी आमी हेरांक दिवंक टायम आसा वैगी 24 hours आमकां दिल्यात दिसाच्या 24 घंटे दिल्यार एक घडी आमी तशें बसून चिंतलें वय न्ही आतां काम गव्हर्मेंट काम मेळ्ळां खंडीत जावन आमी धांवूंक ना सकाळीं विगी विगी काम कर आज आमी तेंच करूंक जाय घरा भितर बसचें न्ही आनी एकल्यांक आमी देवाचें उतर दिवंक प्रयत्न करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक आमी पळोवंक गेल्यार आनी एक तिचे गुण ती देवाक देवाच्या उतरांत ती पातयेताली ती देवाक देवाच्या उतरा द्वारे ती पातयताली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती गर्भेस्त जाता म्हणलें खंयचेय दोळ्यांक ती साक्ष आसली गी दोळ्यांक दिसचें आसलें गी हां नातलें म्हळ्यार खंयचेय तिका खंयचेय एक दादल्याचे संपर्क तिका नातल्लें वैगी खंयचेय साक्ष तें नातल्ली देवाचें उतरच तिका साक्ष जाल्लें देवाचें उतरच साक्ष जाल्लें आमी खंय चड गमान दिता आमकां दोळ्यांक खंयचें दिसता ताचे वयर आमी गमान दिता वैगी दोळ्यांक दिसानातले आसा आत्मीक संवसारार देवाचें उतर आसा देवाची बसोवणी आसा ताचे वयर आमी गमान दिना चड आनी चड देवाच्या त्या हे संवसार सांगले वयरत फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आज आमकां बाडे बांदूंक आसा आज आनी की जावं ना पयशे नात कशें बांदचें कशें तें जायना म्हळ्यार सांज जाताना आतां येता कोण ना ओनर आतां येवन आमकां कालें करता कोण ना घरांतून भायर येयलींत योचना तेंत बसून हांव देवाची उतरां देवान ऑलरेडी 2025 वर्सां आदींच खुर्सार ताणें तें काम करून जालां ताचे वयर पातयेवन आनी आमकां दिल्या ती बासोनी ऑलरेडी म्हजी दुबली काय ताणें ताच्या कुडीर वोवन आमकां ताणें ग्रेस्त केला म्हणून कोरींत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 8-9 म्हळ्यार ही बासोनी काणयो न्हू आमी उसारता गी आं ना आमी कोणा लागीं रीण काणयोचे कोणा लागीं वेचे कोणा लागीं पयशे काणयोचे येयल्या हाका आमी येता चड ताचे वयर आमी गमान दिता तशें जावन आमच्या जिवितांत ते अद्भुत कार्य आमकां पळोवंक जायना तुमी रावात त्या टायमार तुमकां सोंसणेकायेंत तुमी केदाळा त्या देवाचें उतर खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत काम करतास काम करिनासतना ते पाटी वचूंक साध्यत ना ह्या एका घट्ट अंत तुमी रावतात जाल्यार तुमी पळयतात तुमचें जिवीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां सिस्टरीन टेस्टिमनी म्हणली तिचे थायरॉयडाचे एक्चुली
तिका पहिले गोत्तू नातले देवाचें उतर केदाळा मेळ्ळें ही जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्लें हांव म्हणलें एक समजुनी तिका मेळ्ळी आनी त्या उतराचेर ती घट्ट रावली त्या उतराचेर ती घट्ट रावली आनी ते घट्ट रावून ते उतर तिणें सांगलें आनी देवान केल्ल्या त्या कामांचेर तिणें बावार्थ दवरलो आमी एखाद्या वेळा ते उतर आमी पातयें नांव म्हळ्यार आमी जेजूकूच पातयें नांव म्हण जेजून कितें कुर्सार केलां तेंच आमी पातयें नांव म्हण जालें त्या देखून आमकां पयलें अर्थ जाय जे जेजून ऑलरेडी 2025 वर्सां आदींच आमचे हर एक प्रॉब्लेम आमचे हर एक कश्ट आमचे हर एक समस्ये आमचे रीण आमची पिडा हर एक ताणें ताच्या कुडीर वोवन काणयोन जाला आनी आमकां ताणें सुटका दिल्या बेश्टे तो कुर्सार मरोना कुर्सार तो बेश्टे मरोना ताणें दिल्ल्यो हर एक बसोनी आमी काणयोंक आसात स्विकार करूंक आसा आमी कितें उलयता आमी चड आनी चड आमी कितें आमकां दोळ्यांक दिसता त्या विशयेंत आमी उलयता आतां देवान हो संवसार रचलो वयगी संवसार रचतना कशें आसलो निराकार आसलो रिती आसलो खंयचेय थंय नातल्ले वयगी आमी पळया उत्पत्ती 1:1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें आसलें आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली कशें आसली पृथ्वी निराकार आसली रिती आसली आनी अंधकार बरो नासलो आज तुमच्या जिवितांत ती अशेंत आसूंक पुरो रिती आसूंक पुरो काळोख आसूंक पुरो अंधकार बरो नासूंक पुरो वा कितें आसलें निराकार रिती आसूंक पुरो आज भियेनाकात देवान ते दाळा हे सगळे समस्ये पळयले आनी तो समस्ये उलोवना कितें जाय तो काळोख आसा म्हण सांगलें जाल्यार थंय जाते आसलें गी काम पवित्र आत्मा काम करतालो गी खंडी जावन साध्य नातलें आज आमी तशेंच आमच्या जिवितांत खंयच्याय एरियांत काळोख अंधकार वा रिती खंयचेय आमी पळयता जाल्यार तुमी भियेनाकात कितें आमकां जाय तें आमी उलोवंक जाय ते दाळा पवित्र आत्मा वचून काम करता केदाळा मसोरी आमी देवाची उतरां तोंडसून उलयना गे ती पवित्र आत्मा वचून काम करूंक साध्य ना पवित्र आत्मा काम करीत जाल्यार आमी उलोवंक जाय थंय देव उलयता उजवाड देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवान अशें म्हळें गे थंय काळोख आसा उजवाड जावं म्हणून कितें म्हळें खाली उजवाड जावं म्हणून एकच उतार तो उलयलो आनी उजवाड जालो आज आमी तशेंच आमी उलोवंक जाय तींच उतरां आमकां कितें जाय ती उतरां आमी उलोवंक जाय आमी सकाळी तावन सांजे मसोरी खंयची उतरां उलयता आमी पळोवंक गेल्यार एक काले वेईंग मिशीन काण घेवन पळया एकाडे देवाचें उतर दवरा आनी एकाडे टीव्ही पळोवन सो टायमींग खंयचें चड जाता टीव्ही चड जाता एकाडे देवाचें उतार दवरा आनी एक मोबायल पळोवन मोबायलांचें दवरा खंयचें चड जाता मोबायल एकाडे देवाचें उतार दवरा आनी एकाडे तुमचे समस्ये उलोवचे दवरा खंयचें चड जाता खंयचें चड जाता मागीर सकाळी तावन सांजे मसोरी तुमी ते समस्ये उलोवन राती बसून 1 घंटो हांव मागता अर्द घंटो हांव मागता कुटुंबाचें मागणें करता म्हण सांगल्यार थंय फॉल पळोवंक साध्य जाता गे साध्य जाता गे खंडी जावन
साध्य ना. तुम्ही खंयचे उलयतात तेंच मुखल्या जिविताक एक बीं घाल्ले बरी. ती बीं घालतात, बीं घाल्लेत काल जाता. ताचे मुखार खंयचे बीं घालतात तेंच. आतां कोणी एक 4-5 जाणां तुमी जॉयन जाल्यात, कोणाचे विशयेंत उलयतात? आं, ताचे विशयेंत, ताचे विशयेंत, ताचे विशयेंत उलोवन उलोवन काले जाता. हां, खंयचे बीं घालतात तेंच फळ तुमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. तेंच फळ. त्या देखून आमी मस्त गरजेचें जावन आसा आमी उलोवची उतरां कशीं आसात म्हणून. आमी खंयचीं उतरां काण घेता, खंयचीं उतरां आमी उलयता, खंयचीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर येतात. आमच्या काळजाक 3 बागलां गुत्त आसा गे तुमकां. खंयचीं पुरा ती? खंयचीं पुरा बागलां? आं, तोंड, कान, दोळे. 3 बागलां. ह्या 3 बागलांत खंयचे भितर येता ते आमच्या काळजा भितर रावून एक दीस काले जाता, आं, भायर येता. बीं घाल्या उपरांत वयर येजस वयगी, आं, वयगी. हां, खंयचे आमी उलयता मस्त. आज आमी खंयचे एक वाड फळ आमी खाता जाल्यार आमी उलयली उतरां जावन आसा. आमी एक पयल्यान पयलीं आमी पळय जाय, एक दोगां तेका 4 जाणां आसतना आमी खंयचीं उतरां उलयता, कोणाच्या विशयेंत उलयता, कोणाक आमी शिराप घालता, कोणाच्या विशयेंत आमी नाका जाल्ले आमी उलयता. हें मस्त गरजेचें. आज काल एंत चड जावन आसा. त्या देखून आमी पाड फळ खावन आसा. आमी हर एकली आमची जीब आमी जागृतेन सांबाळूंक आसा. आमच्या दोळ्यांत कितें पळयता, कानांत कितें आयकता, तोंडांत कितें उलयता, हें मस्त गरजेचें. तुमी घाल्लें फळ तुमीच खावंक आसा. दुसरी कोणी येवन खावंक साध्य ना. खंडीत जावन आमच्या मुखल्या भविश्याक तें एक फळ जावन आसा. त्या देखून मस्त जागृत करा आमी खंयचीं उतरां उलयता म्हणलें. तें सायबीण मागीर कितें उतार मेळ्ळें. परमोन्नतची ती देवाची सकत तिचे वयर देंवोन आयली आनी एक सोडवनदार ती खंयचेय ती उलोवंक वचोना. खंयचेय तिणें तें देवाचें योजन तिणें परिपूर्ण केलें. तिच्या जिवितान तिणें परिपूर्ण केलें. आज आमकांय दिल्ल्यो एक भासोनी आमच्या जिवितान आमी परिपूर्ण करूंक आसा. परिपूर्ण करीत जाल्यार त्या उतरांत आमी चड वेळ करसूंक आसा. चड वेळ त्या उतरां सांगत आमी रावोंक आसा. आनी ती उतरां आमी दीस गेल्ले बरे चड आनी चड उजारूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पयर एक आमच्या फॅमिलीन ते काजार आसले. त्या काजाराक गेल्ल्या टायमार ती एकली आयली, धांवून आयली आनी म्हाका तिची वळख ना. ती येवन म्हणाली सिस्टर म्हण. हांवें पळयलें कितें म्हाका कांय गुत्तू ना, तिची वळख म्हाका नातली. मागीर ती सांगा लागली, सिस्टर हांव सुमार 7-8 म्हयने पयले हांव फादर मुल्लास हॉस्पिटल ICUंत आसली. त्या ICUंत डॉक्टरान म्हाका जायना म्हण सांगलें आनी हांव लास्ट एका तडीर आसलें. त्या टायमार सिस्टर तूं आयली आनी एक उतार दिलें म्हाका आनी एक ल्हान मागणें केलें आनी एक वायट बूक दिलें. ती म्हणाली वय गे म्हळें, तूं आयकताय गे टिचींग पुरो. वय सिस्टर, त्या दिसांत हांवें केदाळा म्हाका समजून हें कळ्ळें, देवाचें उतार मेळ्ळें, आयकूंक स्टार्ट केलें आनी ताचेर न्ही व्हरतें ती म्हणाली चड हांव तो वायट बुकांतली उतरां हांव वाचतां आनी आज बरी घट्टमुट्ट जाल्या. आनी तिची परिस्थिती लास्ट एका स्टेजार ती आसली, कॅन्सरान ब्लड कॅन्सर कितें जावन ती लास्ट स्टेजार आसली. ती म्हणटा सदां न्हीद आमच्या घरा सकाळी आनी सांजेर ही देवाची उतरां. तिची फूल फॅमिली आसली, तिचो पूत आनी धूव आसले आनी सगळीं आसली आनी आमी सदां न्हीद आमची फूल फॅमिली सकाळी आनी सांजेर ह्यो बूक आमी कन्फेसन करता. डेली आमी ह्यो बूक वाचिनासतना आमी न्हिदाना, वाचिनासतना घरांतल्यान भायर वचना. ती उतरां आमकां, उतराचें वॅल्यू आमकां आतां कळ्ळें सिस्टर म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितें केलें तिणें?
दीस रात ती उतरां तिणें वाचूंक स्टार्ट केलें. ते उतरा प्रकार ते उतर तिणें रिपीट करून सांगूंक स्टार्ट केलें. ते उतरांत तिच्या काळजांत रोमली. ती उतरांत ते फळ जावन भायर आयली. ती म्हणटा डॉक्टरान असाध्य म्हणून सांगलें. आज पळय सिस्टर हांव घट्ट आसा आनी बरी करून ती रेडी जावन त्या काजाराक ती आयिल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमकां कश्ट जावंक पुरो. कोण कितें कांय गुत्त आसना. तुमी कितेंय तुमकां मेळटा जाल्यार कोणीय एकलो मेळटा जाल्यार तुमी देवाचें उतर दिया. देवाचें उतर दिया. तिका देवाचें उतर तांकां मस्त गरज जावन आसा. तेंचं आमचे लागीं दिवंक दुसरें कांय आसना. ते पवित्र आत्म्यान कितें त्या टायमार उलयता तें उतर एक मोगाची एक समाधानाचें उतर तुमी दिलें म्हळ्यार ती आज देवाक वळखूंक साध्य जाता. ती कामां आमी करूंक आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी हर एकली देवाच्या उतराक चड म्हत्व दिया. आमी हर एक करता सगळे ह्या संवसारांत कितें पुरा जाय हर एक करता. देवाचें उतर चड आनी चड शिकूंक ह्या नव्या वर्सा आमी एक निर्धार काडून घेया. कित्याक देवा कडेन असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. इतलें वर्स तुमच्या जिवितान असाध्य खंयचेंय आसूंक पुरो जाल्यार ह्या वर्स ह्या घडये तुमी निर्धार काडून घेतात सगळें साध्य जावंक जाता देवाच्या उतरान. देवाचें उतरच देवाची सकत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोणाक पुणी हांगा पांय दूख गंट्यो दूख कले आसा गे. खंयचेय तराचे एक प्रॉब्लेम तकली दूख कान आयकनातले वा गंट्यो दूख खंयचेय आसा जाल्यार उबे रावा. ये ब्रदर. आनी कोणाक कोणाक आसा जाल्यार मुखार येया. आतां पळयतात तुमी देवाचें उतर थोडसून सांगले वरवीं कशें काम जाता म्हण. देवाचें उतर म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रान 1 Peter 2:24 जेजूच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हण. ब्रदर कितें प्रॉब्लेम आसा दूख आसा इल्लेशी न्ही ब्रदर दूख आसा गे. तूं कितें पातयेलाय गूण जालाय गे. गूण जावंक आसा. गूण जाला म्हण तुवें बिलीव केलाय. ओके दोळे धांप. जेजूची ती कूड तूं पळय. जेजूचें तें काळीज त्या कुर्सार काडून आसा. ताका ते हें थोपतात जेजूच्या त्या काळजांत तें रगत व्हरोन आसा. तेंचो तो ध्यान कर ब्रदर. आनी सांग जेजूच्या त्या अंतुतावन येवचे रगत तुज्या त्या खंय दूख आसा ते पार्ट्स जेजूच्या त्या पार्ट्साक तूं दी. आनी सांग जेजू तुज्या गायेतावन हांव गूण जाला. जेजू तुज्या गायेतावन हांव गूण जाला. कंटिन्यू सांग ब्रदर. तुज्या गायेतावन हांव गूण जाला. जेजू 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 तुज्या गायेतावन हांव गूण जाला.
जेजू तुझ्या गयातावन हांव गूंज जाला 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 जेजू तुझ्या पवित्र ब्रदर आता काही दूख असले चक्कर क्योर ಅವಾಗ ಆಯಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ತೊಪ್ತತ್ತ ಅಲ್ಲೇ सिन्स एक 15 days जावन तर हांगा येवन हांव कन्फेस केलें हांव जेजूच्या गायत हांव इमिडिएट म्हाका रिलीफ मेळ्ळें थँक्यू जीजस थँक्यू थँक्यू जीजस कितल्या वर्सां जावन आसले 15 days जावन आसले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कोणी मागलें गी ना काले केले त्या भावानं देवाचे उतर कन्फेस केले ते उतर ताणें कितें हांगा सांगतना ते उतर ताणें काण गेले आनी तेंचो उतर ताणें तोंड सोंड सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळीं उबे रावया आनी आमी अर्घा मागणें दिवया अर्गम बापा आयचो हो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आयच्या ह्या दिसा आमी हांगा जमल्या तुजे उतरांचो नियाळ करूं ह्या उतरां वरवीं आमकां जाय जाल्ली तुजी मजत आमकां मेळ्ळे खातीर तुका अर्घ दिता बापा हांगा कोण पुरा आयल्यात आनी आमचे मागणे कोणाक पुरा गरज आसा आनी कोणे पुरा तांची तेसांवां दवरल्यात हर एकल्याचेर तुजी काकून तुजी दिश्ट घाल म्हूण म्हाका तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेपात मागता आमेन आमेन आमेन